सी देवताना हालत काबर जातली चडटाना चडल्या दाखयता तुमकां हे पळय हांगसर काम चालू आहा उदक बरें फास्ट जावपाक जाय मरे म्हाका ना घुवळ येवपाक लागली डीप आसा नाहीये पळोवया कैसा होता है ते वाज हाडटा गे तेका एरी भायर यो तू ए एरी मम्मी न्हय इरिटेट करता तेका नाल्ल वाजयलो न्हय का तेका एलर्जी जाता मागीर आड्डोवपाक स्टार्ट करता सो मम्मी सद्या किचनान न्हय बेश्टो जमनीर सुद्दां आपडीत न्हय जाल्यार तेका एलर्जी जाता आनी आमी एक्चुली हांव आनी हेरी न्हय भायरूच बसलेली बट तो भितर गेला आनी मम्मी तेका इरिटेट करता सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा सकाळची न्हय 9 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिनाचो स्टार्ट करता बेगिना स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय फुडें तुमचे बरोबर हांव शेअर करतलेंच सो मम्मी नाल्ल फोडटा कारण तिची मातशी गडबड सो पळोवया कित्याक गडबड ती सांगता तुमकां हांव सो एक्चुली ब्रेकफास्ट बीन करूंक ना आतां ब्रेकफास्टाची तयारी चालू आसा म्हटल्यार न्हय आयज ब्रेकफास्ट जो आसा तो व्हडलो आसना चपाती पाव खावन न्हय बेजार येयलो बिस्कीट तर आमची सकाळच्या टायमार बीन बिस्कीट तसले कांय नासता चपाती कंपल्सरी आसता सो हालीं 3-4 दीस जाले चपाती ना बंद केल्ले आसा सो आयज मम्मी म्हणपाक लागली भायरसून कितें तरी हाडया सामोसा बीन हाडया सो केन्नाय हाडटा सामोसा बीन आमी सो तेका लागून भायरसून अशें कितें हाडया आनी फुटी अशी चाव करया म्हणजे खूब बरें जातलें जस्ट अ सेकेंड गायज सो तेका लागून आयज न्हय आमी प्लॅन एक्चुली ब्रेकफास्टाचो असोच केला की भायरसून सामोसा बीन हाडपाचे आनी मेन रिजन म्हटल्यार न्हय एक्चुली आमच्या पत्र्यांचें काम जें आसा न्हय तें पेंडींग आसा कितले दीस जाले प्लॅन करता म्हटल्यार केन्ना येतलो वेल्डिंगकारांनी कंप्लीट जातलें बट आयज तिणी सांगला एटलिस्ट आयज येता म्हणून एक्चुली काल सुद्दां हांव वेट करतालें बट काल पॉसिबल जावना सो मम्मी म्हणपाक लागली आपूण जेवण बीन बेगिनाच करून घेता आनी ब्रेकफास्ट सुद्दां तूं बेगिनाच करून घे म्हणजे ते येयले जाल्यार तुका तेंचे बरोबर रावपाक खूब बरें जातलें एक्चुली 4 दीस जाले हांव वेट करता तो येतलो आनी म्हजें काम जातलें कारण न्हय पत्र्यांक लागून म्हाजें काम कितलें डिले जालां ना हांव तुमकां सांगूं शकना सायड बाय सायड न्हय हांव मिरसांगो बीन हांवें तशें सुकोवन घेतलें कारण आतां न्यू बॅच येवपाची आसा आमची फीश करी मसाल्याची हांवें व्हिडियोन कांय दाखोवंक ना ह्या दिसांनी म्हाका व्हिडियो करूंकय पॉसिबल जायना जाल्यार खूब बिजी वयता सामकें म्हाजी पर्सनल कामां आसा बँकेची बीन थोडीशी तेच्या मागीर आनी थोडी घरांतली कामां तेका लागून व्हिडियो करिनासल्या सो सायड बाय सायड मिरसांगो बीन सुकोवप हे गोश्टी चालू आसले हांव त्या सायडीन पळयता कारण येत बीन जाल्यार सांगूं येना न्हय तेका लागून सो ती कामां सगळीं चालू आसली सो म्हटलें केन्ना येतलो आतां हांव पळोवया सो एटलिस्ट म्हटल्यार आयज येयलो जाल्यार खूब बरें आसता नाल्यार न्हय म्हाजी डिले जाता म्हणजे खुबशीं कामां पेंडींग उरल्या मसालो व्हरोंक जाय म्हाका कुटूंक बी जर हांव थंय गेलें जाल्यार हांगसर तो येतलो न्हय पत्रे घालूंक आनी हांव म्हाका पर्सनली थंय रावून सगळीं कामां बरे तरेन करून घेवपाची आसा म्हटल्यार आपूण स्वता रावून म्हाका अशें तशें मागीर हांगसर म्हाका कपडे सुकत घालपाक ते हूक बीन लावन घेवपाक जाय अशीं बरीचशीं कामां आसा आनी आपूण फुड्यान रावल्या शिवाय न्हय ती कामां डिटेल्सान जायना आनी ती मम्मीन थंय जावची ना जशें म्हाका जाय तशें हांव तेका सांगूं शकता मम्मीक तें सांगून गेलें म्हणून तशें जावचें ना तें ओके सो अशीं भरपूरशीं कामां आसा तेका लागून ब्रेकफास्ट अशें प्लॅन केला आनी बेगिना उठप जालां म्हजें सगळीं काम आतां पळोवया तो येयलो जाल्यार मागीर तुमचे बरोबर फुडें अपडेट शेअर करता कशें कितें तें कळटलंच तुमकां नाल्यार मागीर म्हाका मसालो कुटूंक तरी वयचें पडटलें सो आतां हांव ब्रेकफास्ट करतलें पयलीं आनी चाव म्हटल्यार ब्रेकफास्ट करतलें आनी मागीर तेका कॉल करतलें पळोवया कसो कितें प्लॅन आसा तो ओके सो चला ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गायज आमचो न्हय ब्रेकफास्ट बीन करून जालो आनी हांगसर प्लास्टीक मारून घेतली न्हय तेतून जाता गरमी बट पावसाचो काय हेच ना सामको म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी हेवी पावस पडलो बट आतां नाच आनी हांगसर जे पत्रे आसा न्हय ते 2 हांव एड करतलें कारण हांगसर आमचो मिटर आसा उदक बसता जड बसता तेका लागून सो अशे तरेन पळोवया आतां कितें जस्ट कॉल केल्लो तेका खंय कशें कितें काय म्हणून येता काय म्हणून आनी हे पळय आयचें वेदर आसा मातशें अशें पावसाचें कशें दमट अशें करून आसा
सो आयज जर पावस येयलो जाल्यार बरें आसा. लॉक लायलें ना. सो पळोवया. मम्मीन हांगसर सगळें काडून दवरलें, सगळें सामान. हे पळयात घोडो बिडो. हे जे लॅडर आसा न्हय म्हटल्यार हाडून खूब बरें पडलें. बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्हणटात तशी. घेवं नाका अशें जातालें, बट फायनली घेतलेंच आमी. आमी न्हय बिचोले गेल्ली, ब्लॉग शूट करूंक नासलो तेन्ना हांवें. सो बिचोले न्हय आमी बाजाराक गेल्ली. मम्मी आसली, हांव आसलें, संजू आसलो. तेन्ना ब्लॉग बीन कांय शूट करूंक नासलो. आनी व्हडली रिक्षा करून आमी सगळें सामान हाडलेलें. तेन्ना एका हांवें इन्वेस्ट केल्लें की म्हाका सिडी जाय म्हणून. कारण घरान न्हय पालाचेर बीन अशें कितें सामान दवरलेलें काडपाक खूब डिफिकल्ट जाता, ताका लागून. आनी हे पळयात हांगसर सगळें काडून दवरला मम्मी. सो पळोवया आतां तो केन्ना येता तो. कितें चिमू कितें करता गे? कारण जसो तो येता न्हय त्या प्रमाणे म्हाका फुडलो प्लॅनिंग करूंक जाय. फुडलो शेड्यूल कसो कितें वयतलो, रुटीन कसो कितें सगळें प्लॅन करूंक जाय. कारण न्हय बरीचशीं कामां आसा सामकें. आनी हो व्हिडियो बीन हांव केन्ना एडीट करून पोस्ट करतलें कांयच खबर ना म्हाका. हालींच्या दिसांनी म्हाजे ब्लॉग सामके पावना. कारण ऑर्डरी भरपूरशे पेंडींग पडलेले आसा. तांकां थंय टायम दिवप चालू आसा. मसालो स्टॉक काबार जाला तो करप चालू आसा. भरपूरशीं कामां. खंयचो पनळ आसूं पडटलो म्हणटा ना, पडचो काडटा. आनी हे मातशेंशें म्हाका न्हय पनळ आसा हांगसर आमचो, तो सारको करूंक जाय. उदक हें जाता म्हणल्यार वांकडो जाला तो. सो बरीचशीं कामां हँडल करूंक जाय. आनी ही जी कामां आसा न्हय ती आपूण स्वता रावून करून घेयना न्हू जाल्यार जायना. सो स्वता हांव फुड्यान रावून ही सगळीं कामां जी आसा न्हय ती करून घेता सामकी. सो सद्या न्हय ते येता म्हणसर ही झाडां जी आसा न्हय प्लांट्स ती काडटा आनी सायडीक दवरता, म्हणजे तांकां काम करूंक बरें पडटलें. आनी हांगसर येयला मासू. हे पळयात हांगसर मम्मीन न्हय सगळ्याक प्लास्टीक घातलें नाल्यार भरपूर शेळो जाता. सो ताका लागून आनी प्लस न्हय वरसून हें पडटा उदक पडोन पडोन सिमीट न्हय हें जाता, कुडके वयता सिमिटाचे, खणटा. ए माच्चू माच्चू बाबा बरो म्हजो तो शाणो. कुनू तो कुनू कुनू तो कुनू. हितून कोण आसा रे? अरे कोण आसा हितून? कोण आसा हितून? कोण आसा? बस बस. कोण आसा भितर? कोण आसा हितून? कोण आसा हितून? कोण आसा ह्या? सो सद्या आमगेर न्यू मेंबर हेड ऑन जावपाचे आसा. हे पयात पुरो चल. हांव ही प्लांट्स जी आसा न्हय ती काडून दवरता, म्हणजे तो जप्प करून येयलो न्हय म्हाजी गडबड जातली ताका लागून. चप्पल दे. गुड गर्ल. हांगसर कडक वत कांय ना आनी दमट आसा, तरी मम्मीने हांगसर कपडे सुकत घालता. आयज सुकतले गे ते कपडे. आमी एक्चुली भायर कपडे सुकत घालीत ना, गॅलरीनूच आसता आमचे ते. हाय गुड मॉर्निंग करता तुमकां. आयज तिणी जेवणाची तयारी बीन बेगिना केली कारण पत्र्यांचें काम आसा म्हणून. कारण मागीर ते हे हाड ते हाड ताका लागून. पळोवया आनी वेदर कितें करता. कांय खास अशें वेदर ना आयचें. पावस आसा मातसो लागता जाल्यार बरें जालें. हे 2-3 दीस अजिबात पावस ना. तेज्या पयलीं जो झोडोन पावस पडला न्हय अशें दिसतालें की हो कंटिन्यू उरता दिसता म्हणून. पळोवया आतां. हांगसर सगळें दवरला रेडी करून. पळोवया कितल्यांक पावता तो. गायज फायनली न्हय काम स्टार्ट जाल्लें आसा. हे पळयात कटींग बीन सगळें स्टार्ट जाल्लें आसा.
आणि हॅरी आडटा हॅरीक भितर घातल्या रुमान न्हय पॅक करून घातला भायर येत म्हणून दारां सगळीं ओपन आसा सो ताका लागून आडटा आनी फायनली काम स्टार्ट जाल्लें सो शेडीचें काम जातलें मातशें स्टार्ट म्हणल्यार शेडीचें काम मातशें जातलें आयज बरें बेगीन हे पळयत इतले दीस पेशन्स दवरून तरी पावस ना म्हणून बरें जालें सो थोडेशें शॉर्टेज पडटा म्हणून ते हाडपाक गेले सद्या गरमी नाही भयंकर जाता सामकी इतली गरमी जाता ना भरपूर सो कटींग बीन करून घेतलें तेंच्यांनी थंय हे पळयत हांगसर कटींग बीन करून ते शॉर्ट पडला म्हणून हाडपाक गेले हांगसर वायर आहा दिसता यादूच ना म्हाका हांगसर वायर आहा ती सो चालू आहा बंद केला सो गरमी जाता तर पळोवया कितल्या मेरेन जाता ते बेगिना जातलें व्हडलोसो टायम लागचो ना आणि संजय बीन येवपाक येतलो आतां कारण एक ऑर्डरीचें काम आसा हे बेगीन जालेलें ते करतली मागीर आमी सो ताका म्हटलें यो म्हटलें मातसो पळोवया आतां कशें कितें ओके दिता तुमकां थोडा थोडा अपडेट कसली सेवा चालू आसा ए लिपोन लिपोन हॅरीक पळयात हॅरीक आतां पोवचो सुद्दां ना एकदां मशीन स्टार्ट जालें काय हॅरीक पळय रे हांगसर पळय रे आमकां ओय आयकचो सुद्दां ना आतां कोण नाका तेका कोण नाका तेका आतां एकदां तिणी मशीन स्टार्ट केल्लें आहा हॅरी मम्मी तुका हें दिता भितर घातला म्हणून मम्मी तुका लालच दिता भितर रावोंक जाय म्हणून तूं वयर चड बाबा उबो राव बेगीना गूड बॉय आं उबो राव बेगीना राव हें कितें तर मम्मी ताका लालच दिता तो भितर ओग्गी रावोंक जाय म्हणून इतली हुशार आहा ती पळयात खाल्लें काय नाय मागीर तो न्हिदतलो सुशेगाद फॅन सगळें चालू दवर मम्मी न्हिदोनी ताका आतां बसतलो मागीर तो ओगी आतां न्हिदतलो तो ट्रिट्स खाल्ले की मागीर सो काम चालू आसा पूण हांगसर म्हाजी ना एक ऑर्डर येयल्या ती व्हरपाक येयला पळोवया कसली ऑर्डर येयल्या ती व्हडलें नासतलें नॉर्मल एक्चुली ते पार्सल सॉफ्ट आसतलें हांवें हांगसर पार्सल म्हाजें रिसीव केल्लें आसा वयता आतां घरा कडेन थंयूय काम चालू आसा खंय हांगा थंय लक्ष दिवचो पडटा पळोवया आतां संजय येतलो परत एक कितें तरी पायप जाय सो ते हाडपाक वचोंक जाय आनी ही पळयात म्हाजी ऑर्डर एमेझॉनाची ऑर्डर गरमी जाता पावस हलको हलको काळोख बी करता संजय येयलो आनी सद्या ब्रेक टायम तांकां न्हय सॉफ्ट ड्रिंक आनी सामोसा वडा पाव अशें दिता कारण गरमी बी जाता सो म्हटलें चाव करया नाका सॉफ्ट ड्रिंक हाडला हांगसर संजून सो ते दिवया तर चला घेवन वयता म्हटल्यार मातसो तांकां ब्रेक घेवनी कडक वत आसा न्हय ताका लागून पावस येतलो आयज इतली गरमी जाता येतलो दिसता हांगसर पळयात मम्मी घोडो धरून आसा मातसो ना हे जाता तो वयर सकयल न्हय ताका लागून आनी गरमी जाता सामकी पावस एका सायडीन त्या सायडीन काळोख करता पळोवया दनपार जाली आनी संजय भितर बसला भायर आसा ताका म्हटलें कितें तें सो संजयने भितर आसा आनी आमी भायर रावले दोगां कारण हेका लागून कितें म्हणटात तें हांगसर हे हॅरी आसा न्हय भितर ताका लागून ताका म्हटलें तूं राव तेचे बरोबर नाल्यार आड्डत रावता सामको ताका दिसता आमी खंय गेलीं म्हणून तर खूब दिसांनी न्हय कसरत करपाची ट्राय करता ह्या दिसांनी कसरत करूंक ना वयर बीन चडोंक ना हांगसर सद्या सिडी लायिल्ली आसा सो पळोवया म्हटल्यार वयर चडोंक जाता जाल्यार टाकी मातशी क्लीन करपाची
पयलीं कशें आहा, पयलीं नळ्याचें घर आसतना कापेर बीन घालतना वयर चडपाक जातालें. ह्या वर्सां तसलें कांय ना. सो ते मेमरीज याद येता मागीर. मम्मी म्हटलें जाता सपोज जाल्यार पळोवया, टाकयेन मातशें पळयता, हात मारता मातसो. आनी आतां मातशें म्हाका भंय बी दिसता सिडीचेर बीन चडोंक. एक दोनदा हांव पडलें सुद्दां, सो तो एक हे बसला म्हाज्या भितर. एकदां घरान पडलें आनी एकदां असलें हेच्या वरसून हँग जावन उरलें हांव नळ्यांक, खबर आहा. तेन्ना व्हिडियो आसा की ना, व्हिडियो आसतलो चड करून. सो पयलीं जातालें तें वयर नळ्याचेर बीन कापेर घालतना झाडटाना बीन चडप. यो मगे आतां म्हटलें तिका मातशी धर हांगसर, हांव म्हटलें चडटा पळयता. या चप्पल घालून चडो काय, चप्पला वाचून चडो, चप्पला धरा नाल्यार चेडवा उडयशीत. धरा मम्मी, पळोवया कैसा होता है, हुआ तो अच्छा है. सगळं वयर चडटा आनी मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. सारन थोडं हेजेर वयर चडपाची. आतां पळोवया कशें जाता तें. जाल्यार बरो पडलें ना हांगसर. हें पळय खंयच्या खाचीन पडटलें काय खबर. हांगसर चडोंक जाय म्हाका. कैसा चढेगी रे बे. त्या पालार अशें धेंग लावन, अशें धेंग लाय गो. म्हाका अशें धेंग लावन जायना. वयर उडय सारन, कळ्ळें. हांगसर कोयर पडला तो क्लीन करी. सो गायज कशें कशें ना वर चडलें हांव करामत करीत करीत भरपूर. पळोवया आतां हांव तें दाखयता तुमकां. भियत वयर चडलें. हे पळयात हांगसर सकयल आमचें किचन आसा. ती पळयात बांय दिसता. सो लेट्स सी. देंवतना हालत काबर जातली. चडटाना चडलें हांव, दाखयता तुमकां. हे पळयात हांगसर काम चालू आहा. आनी हांगसून कितेंशें वेदर अशें दिसता. सुपर्ब, सॉलिड. सो व्यू हांगसून न्हय बेस्ट आसा पळयात. तर कितें शिरकलां मरे. हय सगळें हांगसर न्हय पनाळान सगळें शिरकल्लें आहा, माती बिती. म्हणून तें ब्लॉकेज जाता दिसता उदक ना. प्लास्टीक बीन बॉटल बीन आहा मरे. कोण चडला? हांव फर्स्ट टायम चडला. माती आहा सगळे. हे बीन आहा बॉटल्स बी शिरकल्ली हांगसर. हे पळयात मागीर उदक शिरकलतलें तर कितें जातलें. ती पळयात थंय बॉटल आहा आनी काकी गेले घर पळयात. सो हांव देंवतलें बेगिनाच, कारण म्हाका एक तर देंवपाक आतां त्रास आहा. कितें गरमी जाता आयज भयंकर. हे पळयात हे क्लीन आसा तशें. हांगसर ना एक्चुली बर्ड्स येता एक. हे पळयात हे जे दिसता तुमकां न्हय ते बर्ड्सान केल्ले आहा. हे पळयात पत्र्यांचे सगळे. आतां पावस पडलो काय येतले आनी ती पळयात आमची टाकी पळयता मातशी. उदक पळयता ज्या गोश्टीक लागून चडला पळयात ते पळयता मातशें. सो हांगसून आतां देंवपाक त्रास. कमेंट करूं नाका आतां. मागीर कमेंट करतली थोडी, व्हॉट्सॅप करतली, सुप्रिया इतले रिस्क कित्याक घेता. म्हाजी देंवतना आतां हालत. सो सद्या आमच्या स्लॅपाचेर आसा. पळोवया फिरता काय हे. सकयल पळोवनूच ना आतां पवळ येवपा लागली. हे आतां देंवपाक जाय म्हाका. देवा
गणपती बाप्पा मोरया. डी बसा नाहीये. सो चला एकदा जीव सकयल घालताना मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला देवतानी. 2,000 years later. मम्मी मम्मी आवाजूय आयकना माझो. सो हांगसर हांव बसला एक्चुली. म्हाका ना घुवळ येवपा लागली हांगसून. हे जाता म्हणसर देंवता म्हणसर हांगसर स्टुलान देंवलें हांव. पांय कडकडपा लागले म्हाजे. हा कोण आवाज आयकना. संजय बी आसा मम्मी बी आसा. आवाज कोण आयकना. एकदा हांगसून सकयल देंवा सर. मम्मी 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 कोण आई आयदन हाड धरता म्हणा. एकले देवो बी शकना. दोगांय खातली म्हाका एकले देवत जाल्यार. आनी ही निसण पडत म्हणा भंय दिसता म्हाका. हे आसा न्हू हायट आसा ना. संजयाक कॉल करता. चला हांव घुवळ येवपा लागले ना. पांय कडकडपा लागले. पयलीं चडटालें हांव बट आतां नाय. भंय दिसता म्हाका. एक दोनदा पडलें हांव ना. तेका लागून भंय दिसता म्हाका. रे नाका हें जाय तुमकां दंपाच्या टायमार. हांव कशें भशेन देंवलें म्हाका नाका आनी वयर म्हाजे पांयूच कडकडटाले. म्हाका देंवपूच कळना. थापो कसो वयर बसून रावलें हांव. हरशी थापोत खंय. वयरसून सकयल देंवता म्हणसर दोगां म्हाजी हालत काबार जाली. आनी ही म्हाका सांगता अशी देवा तशी देवा. तें स्टूल घेवन चडलेलें हांव. आतां संजय वयर चडलेलो आनी देंवलो. हालत पांय कडकडटात वयर. निसण आसा न्ही तो देंवतलो न्हू. तर गायज सद्या ब्रेक जाल्लो आसा. टायम जाला 1:30 आनी ते गेल्ले आसा घरा कडेन. सो मागीर परत कंटिन्यू करतली. म्हटल्यार पत्रो घालून घेतलेलो आसा. बाकीचें जें काम आसा तें सांजचें करतली. आरे हे खावपाक थंय उरले. आनी संजय हो पळयात. ओय आई हॅलो गाडी दिता. वयर चडलो. हांव करता तें करूंकूच जाय तेका. हांव जी गोश्ट करता न्हू ती तेका करून पळोवंकूच जाय. कितें नाल्यार तेका चॅन पडना. कितें तेका इतलें उगत खबर नासलें हांव वयर बीन चडला. नाल्यार तो समतो चडटलो आसलो वयर. तेका हांव देंवलें देंवपाक आनी मागीर तेका कळ्ळें. दो गाडी दो बट सांजचें खावपाक आसा हें पळयात. चला मागीर मेळटा काय तुमकां. मातशें फ्रेश बीन जाता. कपडे चेंज करचे ना न्हांवचे ना मागीरूच एकदमच. ओके सो गेलो तो ब्रश काबार खतम. टाटा बाय बाय. तुज्या हातीन येवप म्हटलें तें जालेंच. एकाचे 10 जाता. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. मातशें हांगसर क्लीन करून घेता हे पळयात वाटे वयले. मागीरूय क्लीन करूंकूच जाय बट सद्या हांगसर आमी मातशें निवळ केलें. बुरशें तें बरें दिसना ना. सो तेका लागून हे पळयात अशा तरेन. आनी हांगसर अशें आसा हे पळयात. हे केला कारण वयरसून न्हय मागीर बुरशें उदक बीन येता. सो ते दारान येता तेका लागून हे न्हय पयलीं पासुनूच आसा. पयलीं म्हटल्यार एका बरी वर्सां जाली. हांव ल्हान आसतनाच्यानूच अशें हे वेवस्था केल्ली आसा. हे पळयात प्रत्येकाच्या दारान तुमकां अशें दिसतालें वयरसून. कारण वयरसून बुरशें उदक येता तेका लागून हे मागीर दारान येयले काय हळशीक जाता तेका लागून. चला हे तेंचें सामान आसा. हांगसर मातशें क्लीन करून घेतलें मम्मी. आतां करून घेता हांगसर. आनी ही भायर शीट बरें जालें नाय. संजू केन्ना येयलो काय गाडी दवरूंक जालें आनी प्लस मिटराकूय बरें जालें. चला मागीर मेळटा तुमकां. ओके टायम पयलो 3 जाय दिली. हांगसर न्हय टायम जाल्यार 3 जाय दिल्या. आनी आतां आमी जेवपाक बसले. सो म्हटलें मुद्दाम तुमचे बरोबर शेअर करी आयज कितें स्पेशल आसा तें. काम आसलें तरी जेवणाचें प्रॉपरूच जावपाक जाय. मम्मी एक चमचो हाडा. आनी जेवपाक बसले आमी कारण आतां तें रोकडेंच परत आसलें तशें येतालें तेका लागून. ओके अरे आयज कसलें मम्मी नुस्तें घेतलां. खबर ना कसलें फर्स्ट टायम खाता. कसलें गे तें पालू म्हणून कसलें तुमकां खबर आसा जाल्यार मुद्दाम शालू आसतलें. तुमकां जर खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा. पालू म्हणून कसलें नुस्तें आसा. हें न्हय खुबे आसा. म्हटल्यार बरें टेस्टी जाता. रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगा. हितून हे घालता फणसाचे जे भिकणां आसता न्हय भिकणां हे पळयात भिकणां बीन घालून न्हय हे करतात खुबे. म्हटल्यार तिसरे बेस्ट जाता. हेची रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा.
तुमचे बरोबर हांव मुद्दाम शेअर करता ओके येपयात आनी तेच्या मागीर दुसरें म्हटल्यार हांगसर येपयात हे नुस्तें आसा तें पालू म्हणून कितें तरी म्हाका खबर ना कशें लागता तें पळोवया आतां टेस्टी आनी तेच्या उपरांत हांगसर मम्मीन केल्या ती म्हटल्यार सुंगटांचें हुमण सुक्या सुंगटांचें हुमण येपयात सो अशे तरेन हुमण आसा सो चला जेवता बी पालू काय कितें आहा तें खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां तर बेटी आहे मम्मी पळय जेवता ती नुस्तें खायना न्हय सो खुबे घेतल्या तिसरे घेतल्या तिणी पालू हांव एकलेंच खाता हांव खाता म्हणजे फर्स्ट टायम घेतला तिणी पळोवया आतां इसवणा भशेन खंय ते आय डोंट नो चला सॉफ्ट ड्रिंक वयर उडय तांकां सो हे गायज तर सांजची न्हय 6 जाल्ली आसा आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता वदळच्यान कंटिन्यू करूंकूच ना जेवली बीन आनी आसले तशें कामाक लागली प्लस थोडेशें सामान जे आसलें न्हय ते शॉर्टेज पडले सो ते हाडपाक बीन वयचे पडले सो म्हटलें एटलीस्ट आतां अपडेट दिवया आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो म्हटलें एंड करया पनळ बीन जो आसा न्हय तो आमी चेंज केलो आवाज येता आसतलो तुमकां सो बऱ्या तरेन करून घेतलेलें आसा आतां पनळ हांवें चेंज केलो कारण उदकाक मातसो प्रॉब्लम जातालो आनी जावंक ना तशें काम आजून बरेचशें काम आसा म्हणजे कपडे बीन सुकत घालपाक भितर थोडेशें काम करून घेवपाचें आसा ते मागीर एंडाक करतली सो अशे तरेन दाखयता तुमकां आनी ड्रेसअप जो आसा न्हय तो वदळ चेंज केल्लो कारण शॉपार बीन गेल्ले न्हय तेका लागून पयलीं न्हय हो पनळ आसलो हो पयात पूण हेतून न्हय उदक ब्लॉक जावन उरतालें तेका लागून आतां चेंज केला आनी तो पळय संजय आसा आनी हांगसर काम वयर चालू आसा म्हटल्यार स्क्वेरान जो पनळ येता न्हय तो आमी आतां एड केला म्हटल्यार बरो पडटलो तेका लागून दाखयता तुमकां आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो एंड करता तांबडो येयलो मरे आयज बेगीन मरे तूं कितें रे आयज बेगीन मरे तर हे पळय अजून चालू आसा तशें कंप्लीट अशें जावंक ना हांगसरूय आसा सो अशे तरेन हो एक अपडेट आसा तुमकां ओके पण उदक बरें फास्ट जावपाक जाय मरे रे संजय हय संजय हेतून उदक बरें फास्ट जावपाक जाय म्हणटा या पनळा तर संजय नाही गेलो म्हटल्यार वदळ गेलो तो व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता कितें उदक कमी हावीत आनी संजय वदळ गेलो कारण मसालो दवरपाचो आसलो सो तो दवरून डायरेक्ट थंयच्यान भायल्या भायर वयता म्हणपाक लागलो तेका पळय मम्मी सो तेका लागून न्हय तो गेलो ओके आनी आतां म्हटल्यार व्हिडिओय बीन एंड करया नाल्यार तसोच उरतलो सो ओवरऑल काम जाल्लें आसा जस्ट एक काम उरलां आमचें आतां एक्चुली सिस्टमॅटीक अशें दिसता तें कारण पयलीं जें काम करून घेतलेलें तें खरें सांगता हो पनळ घातलेलो तो एकदम विचित्र असो दिसतालो बट आतां सिस्टमॅटिकली जाल्लें आसा सामकें ओके बऱ्या तरेन सामकें जाल्लें आसा सो फकत उरलां तें आतां कपड्यांचें हें करून घेवपाचें हूक लावन घेवपाचें बाकी बऱ्या तरेन जालें सो गायज चला तर हायचो व्हिडिओ आवडलो असेल जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका परत एकदा म्हणूया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय 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 बाय